दिगंबर कामत हो तुम्ही सदांच म्हणटात की मातसो तुम्ही एग्रेसिव्ह जावपाक जाय। हाजे मुखार तुमकां दिगंबर कामत हो एग्रेसिव्ह जाल्लो दिसतलो। इलेक्शना वचून कांय डिक्लेअर जावना, पण हांव आज वाडदिवसाच्या दिसा सुद्दां तुमकां सगळ्यांक एक शिटकावणी दिता की वातावरण देशांत जें चल्लां तें पळयलें जाल्यार म्हाका व्हडलीशी नविदाद जावपाना की पार्लमेंटाच्या इलेक्शना बरोबर गोंयांतय इलेक्शन जावपाची शक्यता आसा आणि त्या खातीर तुम्ही सगळ्यांनी 12 वरांनी सुद्दां हांगा जमल्या तशें तयार रावपाक जाय इलेक्शनाक झुजपाक। आमच्या कार्यकर्त्यांचेर आमच्या बारीक मनशाचेर अन्याय जाल्लो दिगंबर कामत केन्नाच सहन करपाचें ना हेंय हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता। जो कोणी अन्याय करपाक सोदता तांणी लक्षात दवरचें की मडगांव शहरात बारीक मनशाचेर अन्याय जाल्लो दिगंबर कामत केन्नाच ओगी रावन पळोवपाचो ना आणि आमच्या कार्यकर्त्यांनी कोणें ओगी रावचें न्ही, कारण आमी सदांच बारीक मनशा खातीर लढल्यात, बारीक मनशा खातीर झगडल्यात आणि बारीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर आमी उबे रावल्यात।